नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो योगा. खबरो विस्तारान. ईव्हीचेर सबसिडीक सरकाराची स्कीम सुरू जायत सावन अर्ज केल्ले एकाय गोंयकाराक पयशे मेळिल्ले ना. म्हायती प्रमाण 321 फोर व्हिलर, 1250 टू व्हिलरांचे अर्ज पेंडींग. म्हायती प्रमाण सगळ्यांक सबसिडी दितले जाल्यार सरकाराक कमीत कमी 12 कोटी काडचे पडटले. तेवटेन सरकारान ईव्ही सबसिडी बंद केले उपरांत गाडयांचो सेल पडलो. खासा रिपोर्ट. पर्यावरण राखपाक म्हूण प्रदूषण करिनाशिल्ल्यो इलेक्ट्रीक गाडयो सरकार प्रमोट करता. सरकारान 2 वर्सां फाटीं इलेक्ट्रीक स्कूटरी आनी गाडयां खातीर सबसिडीची स्कीम चालीक लावन अर्जूय मागून घेतले. मात एकाय अर्जधारकाक सबसिडीची दमडी पाविल्ली ना. सबसिडी खातीर त्या काळांत इलेक्ट्रीक गाडयांचो सेल मात वाडलो. गोंयच्या रस्त्यार सध्या 4879 इलेक्ट्रीक गाडयो, 115 ट्रान्सपोर्ट आनी 4764 नॉन ट्रान्सपोर्ट गाडयो. तातूंत 3989 टू व्हिलर, 774 मोटारी, 41 रिक्षा, 50 बसी, 25 हेर गाडयो. सबसिडी खातीर सरकारा कडेन 4 व्हिलरांचे 321 अर्ज आयल्यात. सबसिडी खातीर 1250 टू व्हिलरांचे अर्ज, 4 व्हिलरांचेर सुमार 2.5 ते 3 लाख सबसिडी मेळटा. टू व्हिलरांचेर 15,000 ते 30,000 मेरेन सबसिडी. सगळे अर्ज पेंडींग. एकाय अर्जधारकाक सबसिडीची दमडी ना. सरकारान सबसिडीचे पयशे दिवंक ना आनी दुसरे वाटेन स्कीम जुलय 31 सावन बंद. ताचो बरोच परिणाम इलेक्ट्रीक गाड्यांच्या खपाचेर जालो, चड करून टू व्हिलरांचेर. सो जेन्ना सबसिडी कॅन्सलेशनाचे अनाउन्समेंट आयले तेन्ना कस्टमरचे डिसिजन खूब आहले, इम्पॅक्ट जाले तातूंत. जितले जाता तितल्या लोकांक आमी प्रोवायड केली स्कूटर डेडलायनाच्या पयलीं, पण ताच्या उपरांत इट लेड टू मास कॅन्सलेशन ऑफ बुकिंग्स. कित्याक कस्टमर जे आसा ते खूब सेन्सिटीव आसता, प्रायस सेन्सिटीव आसता, आनी सबसिडी अमावंट वॉज ऑलमोस्ट अमावंटींग टू 29,000. ताच्या खातीर आमच्या बुकिंग्साचेर आनी बिजनसाचेर खूब परिणाम जालो. सो ओवरऑल बुकिंग्सान इम्पॅक्ट जाला. We have seen 30 to 40% decline in our booking numbers. ते वटेन सरकारान इलेक्ट्रीक गाडयांच्या चार्जिंग स्टेशना खातीर पॉलिसी तयार केल्या. मात तिकाय जाय तसो रेस्पॉन्स नाशिल्ल्यान फावो तितली चार्जिंग स्टेशनां गोंयांत दिश्टी पडना. इलेक्ट्रीक व्हेकल घेयात म्हूण सरकार सांगता खरो, मात चार्जिंग स्टेशनाच्यो जाय तश्यो सुविधा ना. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी स्वप्नील तारी. गोंयांत लागू पोर्तुगीज कॉमन्सवेल्थ कोड बीजेपीच्या जाहीरनाम्यांनी. हिमाचलाच्या वेंचणूक जाहीरनाम्यांत बीजेपीचे तज्ञ समिती नेमून UCC लावपाचें उतर. बरोबर वक्फ बोर्डाच्यो अवैध मालमत्ता ताब्यांत घेवंक आयोगा वरवीं प्रॉपर्टींचो सर्वे. प्रधानमंत्री मोदी म्हणटा बीजेपीचो उमेदवार पळोवपाची गरज ना, कमळाक मारात, आशीर्वाद आपल्याक पावलो. हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है? आपको किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कमल का फूल याद रखिए. मैं आपके पास कमल का फूल लेकर आया हूं. अगर आपको कमल का फूल जब वोट डालने जाए दिखाई दे, समझ लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी आपके पास आए. आपका एक एक कमल के फूल पर जो वोट पड़ेगा वो सीधा मोदी के खाते में आशीर्वाद के रूप में आएगा. सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा. हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इलीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी. ऐसी प्रॉपर्टीज पर इसके लिए भी हम काम करेंगे. विधानसभेचे वेंचणुकेंत ST समाजाक आरक्षण दिवपा विशीं 2 दिसां फाटींच राष्ट्रपती कडेन उलयलां. मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलोवप जालां. फुडल्या 2 वर्सांत
2027चे विधानसभा वेंचणुके मेरेन विशय सुट्टलो म्हणून एसटी समाजाचो फुडारी सभापती रमेश तवडकार उलयला. फोंडे एके कार्यावळीक गेल्ले कडेन मिडियाक तवडकाराची जाप. नाही, या विशयाचो पाठपुरावो चालू आसा. कारण कशें हांगाय आमचें सरकार आसा, केंद्रांत आमचें सरकार आसा. कित्याक हांव स्वताक पयर सुद्दां जो आसा न्ही राष्ट्रपतीक हांगा आमचे मुख्यमंत्री कडेन उलयल्लो आसा, पयर आमी राष्ट्रपतीक उलयल्लो आसा. रितसर ज्यो प्रोसेस आसा त्यो कंप्लीट करपाच्यो आसा प्रयत्न आसा. आनी सरकाराचें आसा न्ही ती ट्रायबल भावांक आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें सकारात्मक दृश्टीकोन आसा. म्हणजे सरकारची एक दृश्टीन जी आसा दिवपाक जाय जावपाक जाय अशी भुमिका आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता फुडल्या 2 वर्सां भितर हो विशेष करून विशय आसूंक शकता. 2027 निश्चितपणे ताजें रिजर्वेशन मेळटलें अशें म्हाका खात्री. सरकार स्टार्टअप आणि IT पॉलिसी सकल 10 लाखांचो सीड फंड दिता. तरणाट्यांनी लाव घेवचो म्हणून मुख्यमंत्र्याचो उलो. पर्वरे मराठा संकुलांत अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाच्या 390 गुणिस्त विद्यार्थ्यांचो भोवमान. आमदार चंद्रकांत शेटे, सुभाष फळदेसाय, उल्हास तुयेंकार, राजेश फळदेसाय आशिल्ले. मुख्यमंत्र्याचोय भोवमान. गोंय सरकाराच्यो विविध योजना बरेचशे फावटी आमची भुरगीं त्यो घेवपाक कमी पडटा अशें म्हाका दिसता. कारण आमी स्टार्टअप आनी IT पॉलिसीच्या अंतर्गत आयजूय बी 10 lakhs रुपीज सीड फंडींग दिता. हांव लोन सांगना. 10 lakhs रुपीज फॉर द स्टार्टअप सीड फंडींग दिता ऑन नॉन रिफंडेबल बेसीस. बट म्हाका खूब कमी भुरगे ताचो फायदो घेता आसतना दिसता. त्या खातीर अशा पद्दतीन हांवें लोनाच्यो तर गजाली वेगळ्योच आसा. बट ज्या आमी IT सेक्टरांत काम करता त्या IT सेक्टरांत सीड फंडींग जर सरकारा कडल्यान 10 लाख रुपया मेळटा आसत जाल्यार तेजो फायदो म्हाका दिसता आमच्या तरणाट्यांनी घेवपाक जाय. इनोवेशन हाजेर जर आमी काम केलें आज म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी बाकीच्या सगळ्या सेक्टरांत वेगवेगळ्या सेक्टरांत खूब मोठो स्कोप आज गोंयांत आसा. वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आमी एवेलेबल करीत आसा आनी सरकार आपल्या परीत म्हणजे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. अयोध्येंतल्या श्रीराम मंदिर निर्माणा खातीर गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाची 1,08,77,777 रुपया देणगी. मठाधिपती श्रीमद विद्याधीश तीर्थ श्रीपाद वडेर स्वामीजीन देणगी जाहीर केली. श्रीरामाचे दिग्विजय रथयात्रेक मठांत मोठ्या दबाज्यान येवकार दिलो. काणकोणा रथयात्रा पावली तेन्ना सभापतीन येवकार दिलो. हमारे संप्रदाय में 2 लोगों को बड़ा स्थान देते हैं हम. एक हरि, एक भगवान के लिए और एक गुरु के लिए. इस नाते से आने वाला जो अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है, जो राम मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है, उस राम मंदिर के लिए निर्माण कार्य के लिए हम भगवान और गुरु के स्मरणार्थ कुछ दान करना चाहते थे और वो आज पल आ गया है. ऑन बिहाफ ऑफ श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाल जीवोत्तम मठ, we do hereby donate an amount of 1,08,77,777. क्यों बताते हैं? ये संकेत के बारे में बता भी देते हैं. हमने बताया कि भगवान और गुरु को हम उनका स्मरण करके हम देने वाले हैं. 108 जो भी आप दीजिएगा, जब जप करते हैं 108 को लेते हैं, अगर कुछ भी करते हैं भगवान को आप प्रसाद चढ़ाते हैं तभी 108 डालते हैं. तो 108 वो भगवान के हो गया नंबर 108. और बाकी का जो बचा है 77,777, वो जो भी है वो हमारे गुरु जी का उनका एज है. 77 उनका एज था, तो उनका स्मरण में हमने आज यहाँ पर जो है डोनेट किया है. सिर्फ राम नाम जाप करके तपस करने वाला नहीं, ऐसा नहीं. छात्र वीर्यम बोल रहे, वो भी चाहिए. अर्जुन चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, ब्रह्म चैतन्य ब्रह्म तेजस सिर्फ वो नहीं, कृष्ण नहीं. कृष्ण अकेला कुछ नहीं कर सकते. उनको क्या चाहिए? अर्जुन चाहिए. तो भगवत गीता
ताका संदेश वयले अयोध्येक राम मंदिर जावचें हें दर एक भारतीय संस्कृतीचो भारतीय हिंदू आसा ताका दिसतालें की राम मंदिर जावचें आनी तें आज राम मंदिर जें आसा न्ही अयोध्येक उबें रावता. सगळ्याची जागृती निमित्तान सबंद देशभर प्रवास करतली आनी तातूंतल्यानच की हिंदू समाजामध्ये एक चैतन्य निर्माण जातलें. सांग्यार IITक मळकर्णे ग्रामसभेत बरोच विरोध जाला. पंचायत वाठारांतली जमीन IITक दिवपाची ना म्हणून ग्रामसभेन थाराव घेतलो. IITक जमीन वचना म्हणून सरपंच ठाम आशिल्लो, मात लोकांनी इश्यू लावन धरून ग्रामसभेत विशय चर्चेक हाडलो. निमाणे IITच्या आड थाराव. जेन्ना IIT हो प्रकल्प नाका म्हणून आमचो जोकी बाब हाणें तो प्रस्ताव केल्लो आनी सेकंडेड बाय किरण मळकर्णीकर ताणें सेकंडेड करून गांवच्या सगळ्या लोकांनी आदूस काडून हेजेर आमी आख्या गांवच्या लोकांनी हेजेर ओपोज केला. म्हळ्यार हो प्रकल्प आमकां नाका म्हणून रेजोल्युशन घेतलें. ओके रेजोल्युशन घेतलां. सरपंचाचे तळ्यात म्हळ्यात. IIT तांच्या पंचायत वाठारांत येना अशें खंय ताका दिसता. लोक म्हणटा मळकर्णेची जमीन IITक वता म्हूण तांचे कडेन रिकॉर्ड आसा. IIT हो प्रकल्प आमच्या विलेजीन नाका आनी त्या माध्यमांतल्यान तेणी नागवी विलेज जी आसा ती तितून भितर कन्सिडर जाता अशें तेंचे एक विशय आसा आनी तांकां तेंचे एक 2-3 डॉक्युमेंटेशन तेणी सबमीट केलें की मुख्यमंत्र्याचें निवेदन आसलें, लेटर आसलें तें कॅबिनेट मिनिस्ट्री जालें तें तेणी सबमीट केलें आनी त्यामुळे तेणी एक प्रपोज केलो की आमकां आमच्या विलेजीन भितर IIT नाका आनी त्या मुळे सगळ्यांचे एकमतान हो प्रस्ताव जो आसा तो मंजूर जाल्ले कडेन आसा. तरी आसतना आमी सरकारा कडेन मागणी करतले की खरें बाबा डॉक्युमेंटेशना अंतर्गत खरें बाबा ही IIT आमच्या भागांत येता काय कितें, कारण कांय म्हाका अजून पर्यंत म्हाका दिसता की आमचे खंय तरी आमच्या लोकांचो आमच्या शेतकारांचो गैरसमज जाल्ले कडेन आसा. जे रितीन सरकारान जे रितीन आमचे CMान आमकां सांगले कडेन आसा ते म्हाका दिसता की हो प्रकल्प जो आसा तो आमच्या पंचायती येना. नागवे विलेजीचे 25/1 to 25/9, 26/1 to 26/10 हे सगळे सर्वे नंबर IIT लागून एक्वायर केल्ले आसा आनी हें जें आसा हें एक्विजिशन केलां आमगेलो इवन दीपक ES गायतोंडे एसिस्टंट डायरेक्टर CAD तेजे चीफ मिनिस्टराल सुद्दां रेकॉर्ड आसा वय मारिल्लो की तें एक्सपर्टायट करचें म्हणून जाता तितलें बेगीन जावचें म्हणून. तेन्ना हो कशें म्हणूं शकता की आमची मळकर्णेची जमीन वतना म्हणून IITक. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयच्या फेरी बोटींनी गाडयो व्हरपाची कॅपॅसिटी सामकीच उणी. ते भायर फेरी धक्क्यार लायतना फिरोवची पडटा. रो फेरीची तांक गोंयचे फेरी परस 4 पट मायज. तशेंच ती धक्क्यार लायतना फिरोवची पडना. रो फेरी गोंयांत हाडल्यार टुरिजम आनी न्हंय येरादारीक बुस्टर मेळटलो. रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री सुभाष फळदेसाय पर्वरेक हे कार्यावळीक गेल्ले कडेन मिडिया कडेन उलयलो. तो केरळ कोचींतल्या शिपयार्डांत पळोवणी करून आयला. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ही एक गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग कंपनी आसा ती पळोवपाक गेल्ले आनी तातूंत भितर विक्रांता सारकी एक शिप तांणी व्हडली लार्ज ह्यूज शिप केल्ली आसा आनी ताच्या अंतर्गत रो फेरीज ते हें करतात. ह्यो रो फेरीज गोंयांत भितर लॉन्च करपाच्यो. म्हणजे रो म्हणजे कितें आतां आसात त्यो आमच्यो पयलीं ओल्ड ट्रेडिशनल फेरीज एक सायडीन येवपाच्यो एक सायडीन व्हरपाच्यो थंय घुंवपाचें. रो फेरीज म्हणजे 360 डिग्री हाफ टर्न जातात आनी रो फेरीज म्हळ्यार एक फावटच्यान व्हेकल्स आयले दुसरे वटच्यान रिलीज जातात आनी एक व्हेरी सिंपल वे म्हणजे एक रो फेरी घेतली जर जायत इट मीन्स इक्वलंट टू 4 आमच्यो ट्रेडिशनल फेरीज आसात. म्हणजे अशे बिजी रुटाचेर रो फेरीज घालपाचे आनी पॅसेंजर्स हांकां वेटिंग जाता क्यूज जातात ते सगळे एलिमिनेट करपाचो हो एक म्हजो उद्देश आसा. म्हणून त्या संदर्भात खुबशे फुडारी वेंचणूक जाय मेरेन बहुजन समाजाचे असतात. वेंचणूक जाल्या उपरांत सरकारी. ह्या फुडें बहुजनाच्या नांवान वेंचणूक लडोवंक मेळची ना. आझाद मैदानाचेर बहुजन समाजाच्या फुडाऱ्यांचे सरकारा आड धरणे. GMCत PG एडमिशनाक खंय बहुजनाक रिजर्वेशन ना. सरकारान निर्णय घेवचो. मुख्यमंत्र्यान खंय बहुजनाचो म्हणून सिद्ध करचो. गोवा स्टेटीन वा प्रत्येक स्टेटीन रिजर्वेशन जे आसता ते रिजर्वेशन इतके वर्सां हांगा इम्प्लिमेंट केल्ले ना आनी ताका लागून MD MS हे सगळे जे पोस्ट ग्रॅज्युएट कोर्सीस आसा थंय SC ST OBC समाजाच्या कॅन्डिडेटांक रिजर्वेशन ना
पूण अजापाची गजाल म्हटल्यार ऑल इंडिया जो कोटा आसता म्हणजे थंय 50% स्टेट कोटा आनी 50% ऑल इंडिया कोटा आसता जो सेंटराच्यान भरता थंय आनी त्याच बरोबर बाकीचे सगळे स्टेटींनी रिजर्वेशन लागू आसा आनी थंयचे SC ST OBCक आपल्या स्टेटीन मेळटा त्याच बरोबर ऑल इंडिया लेवलाचे SC ST OBCच्या लोकांक आमच्या गोवा राज्यानूय जे रिजर्वेशन ऑल इंडिया थंयय मेळटा. पोस्ट ग्रॅज्युएट एडमिशनाचो विशय जावचे पयलीं 2014 नोटिफिकेशन येयल्लें. त्या वेळाचेर म्हाजे भाव कमिटीचेर आशिल्ले, आमी आशिल्ले, पूण तेचो इशू फुडें व्हरपाचो एक संदी मेळ्ळी ना. तेजे नंतर आमी हायकोर्टान गेले. हायकोर्टान वचून रीट पिटिशन घातलें आनी रीट पिटिशन घातले नंतर एजीन सांगलें आमकां की आमी हें कंटिन्यू करता, आमी तुमकां ह्या वर्साच्यान दिता म्हणजे 2021 दिता. मजगतीत आमचे बाब रामरावान सांगलें तशें कॅन्टिनान एक नोट धाडलो, तेजो रिमार्काचो नोट धाडलो की गोंयांत एकच मेडिकल कॉलेज आसा आनी त्या कारणाक लागून OBCक आमी रिजर्वेशन दिवंक शकना. पूण खुबशे असे लिडर आसात इलेक्शन जायसर ते बहुजन समाज असतात, मागीर ते सरकाराचे जाता. जो मुख्यमंत्री आसा तो बहुजन विरोधी. प्रत्येक जे डिसिजन ताणें घेतलेले आसा ही बहुजन समाजाच्या विरोधी आनी तितून भितर सर्टन ज्यो कम्युनिटीज आसात तांकां टार्गेट करून काबार करपाचो प्रयत्न हो मुख्यमंत्री करता. आल्याच्या पिकाक कसल्याच रानवटी जनावरांचो भंय ना, चड कुयदादय घेवची पडना. ते भायर पिकाक सरकाराचो बरो रेट मेळटा. तरणाट्यांनी आल्याची लागवड करची म्हणून धार बांदोड्या तातोडेचो शेतकार महेश गांवकाराचो उलो. मायनींग बंद पडले उपरांत ताणें ताचे पडीक शेतांत वेगवेगळीं पिकां काडलीं. हेर पिकां परस खंय आल्यांत चड लाव. 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडले तेन्ना मागीर आमकां अशें कांयच ना जालें. तेन्ना येणावळ अशी सगळी बंद जाली. त्या कारणान मागीर आमी कितें आमी शेतीन उतरले आनी जे रोजाची कितें आसलें पळय जे आमचे काजू बिजू ते इल्ली मरो लागले आनी जागा इल्ली पडींग उरली. त्या कारणान आमी केली ती नांगरीण करून आमी शेतीन देवले उतरले. आनी तेन्ना आमी पयली पीक हांवें भेंड्याची घेतली. सेकंड इयर कितें केलें मागीर हांवें मातसो थोडी आनी एरिया वाडयली आनी कस्टर्ड बीन घातले. तितूनूय म्हाका रिजल्ट बरो गेलो. मागीर हांवें आल्याचो रेट अशें आमच्या हॉर्टिकल्चर हितून पळयलें की माध्यमांतल्यान पळयलें की आल्याक रेट बरो आसा. हितून हांवें तितून चड भर घातली आनी मागीर 1 एकराचो प्लॉट हांवें एक आलें लावन पयलें. तितून म्हाका बरें प्रोडक्शन मेळ्ळें. अरावंड 12 टन्स म्हागेलो प्रोडक्शन जालें आनी सप्लायूय म्हाका बरी जाली आनी गव्हर्मेंटान म्हाका खूब सपोर्टूय केलो आनी आमच्या रेडिओच्यानूय म्हाका सपोर्ट बरो गावलो तें सप्लाय करपाक. तेजे उपरांत आतां नेक्स्ट इयर मागीर परत हांवें तेंच कंटिन्यू करपाक केलें आनी पुनू हांवें सेम तितलेंच प्रोडक्शन म्हणल्यार एक जी 800 पोरूर 800 किलो रोयलें तें अंदू हांवें 800 किलोच हें केलां रोवपाक घेतलेलें आहा. पयलीं बियाणें हाडटा पळय आमी बियाणें हाडले उपरांत एक म्हयनो भर ताका बियाण्याक आमकां एकला अशें पडटा, धापून दवरचें पडटा. तेजे उपरांत ताका बारीक बारीक रुजून कोंब येता आनी ते मागीर 1 जुनान आमी लावपाक चालू करता. 1 जून सगळें पयलीं तयारी बेडची जावं सगळें जे पळय जें आसा पळय ती सगळी तयारी करून दवरपाची आनी मागीर 1 जुनाक आमी तें लावपाक तयारी करता आनी तेजी एक 8 ते 9 म्हयन्यांनी तेजी हें येता. आमची वेल आहा पांय आहा ते बायच्यान सद्यान हांव हें करता आनी आतां सद्या हांवें एक बारीकसो बांदारो घालपाक म्हाका एक मागयला हांवें. आल्याक आनी जावं आमचे हळद म्हणटा पळय ते 2 अशी की हे आसा की तांकां कसली जनावरांची हें लागना आमकां. गोंयांत रोजांचें पीक घेवंक तरणाटे मुखार येवंक लागल्यात. केपें बारशें पंचायत वाठारांत रोजांचें पीक बरें येवंक लागलां. 2 शेतकी ग्रॅज्युएट तरणाटे पाड्डीचो प्रताप वेळीप, गोकुळडेचो संदेश गांवकार आनी अडणेची योजना फळदेसाय तिगांनी तांचे जमनीर रोजांची लागवड सुरू केल्या. हे लागवडींत वेवस्थीत लक्ष दिल्यार खंय बरो लाव आसा. डिफिकल्टी म्हणटे एका मॅरीगोल्डा तर म्हणटे कांयच ना. एक तुवें तर सारक्यो कुयदाद तर दवरली वॉटर मॅनेजमेंट जावं नाल्यार आमचे फर्टिलायझर मॅनेजमेंट ते सारकें दवरले. एका हें म्हणटे काय केअर म्हणटे तितकी कांयच ना आनी फक्त स्टेकिंग करपा जाय. तो आसा पळय हांगा उदकाची कितें कशी फॅसिलिटी? म्हाका एक रिवर हिंग सायडीन हांव म्हाका एक थ्रू आउट म्हाका उदकाची अवेलेबिलिटी आसा. ओके. लास्ट इयर हांवें केल्लें तें मातशें कमी केल्लें 500 स्क्वेअर मिटर अशें. ह्या वर्सा मातशें वाडयल्लें. सो ह्या वर्सा आमकां एक 200 किलो सुमार मेळ्ळी
आतां आमी रोवद केन्ना करता रोवद पावसाच्या सिजनाक करता सो ते आमकां पावसाच्या उदका लागून नडणी चड येता ती आमकां प्रोटेक्ट करपा लागून पॉलिथीन म्हण घालता आमी सो तेजेर ते नडणी कमी येता. एग्रीकल्चरांतल्यान म्हाका एक ऑफर येयली तूं रोज लायता काय म्हणून विचारलें हांवें म्हणलें हय हांव लायतां तर म्हणपा लागली डेमो खातीर आमी फ्री म्हणपा लागली रोजाच्यो रोपी दिताय. हांवें म्हणलें हां दी लायता म्हणून सांगलें. मागीर म्हाज्यान तें एकट्याच्यान जायना जालें हांवें म्हाका एक पार्टनर घेतलो मार्सेलीन म्हणून आमोल्यांतलें आनी दोगांनी पार्टनरशिपी आमी ती रोज लायली. झिम्बाब्वे घरून टेबल टॉपर थारिल्ल्या भारताची सेमीफायनल इंग्लंडा आड 10 नोव्हेंबराक. नशिबाची साथ मेळिल्ल्या पाकिस्तानाची सेमीफायनल न्यूझीलंडा आड 9 नोव्हेंबराक जातली. दक्षिण आफ्रिका नेदरलँड्सा आड हरले आनी चोकर्स लेबल सार्थ केलें. पाकिस्तानान मेळिल्ले संदीचो लाव घेवन बांगलादेशाक हरोवन सेमीफायनल गाठली. India scored an emphatic victory over Zimbabwe in the ICC T20 Cricket World Cup here at the MCG. The focus now moves up to the Adelaide Oval, where India take on England in the second of the semi-finals in the ICC T20 Cricket World Cup. ह्या आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावत. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप. Be prudent, be safe, keep watching Prudent. देव बरें.